जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांचो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान ताणेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळें जेजूच्या नांवान हांव येवं घालता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. तर आयचो विशय हांव घेवन आयलां तो जावन आसा लंगोटी आशिर्वादाची रीत. हे 6वें आमकां मेवता. 22वी ओळ, 23, 24, 25, 26 आनी 27 ओळीन. तर आमी देवाचें उतर आमी जाणा जावन घेवया आनी देवाचे उतराचो आमी नियाळ करुया. एक बरो संदेश आमी आमच्या जिवितान ह्या वेळार आमी घेवया. तर लंगोटी 6वो ओवेसवर 22वी ओळ. सर्वेस्परान मोइजसा कडेन उलोवन तांकां म्हणलें, एरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनीक तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोळाचो पोरजोड तुजेर घालूं आनीक तुका प्रोत्सोहन जावं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणांचो, हो आयचो विशय जावन आसा आशिर्वादाची रीत, जी आमकां हो आशिर्वाद देवान दवरलेलो आसा. तर आमी थोडोसो नियाळ करुया. जेन्ना आमी कोणाकूच आशिर्वाद दिता तेन्ना आमी केन्ना ही उतरां आमी म्हणटा काय, हे आमच्या जिबेर जेन्ना ही उतरां कोणाकूय आमी ब्लेसींग दिता आसतना आमी घेता काय. तर हे वेळार देव आमकां सांगता, हे लंगोटी 6व्या ओवेसवरान आमकां देव आमकां कळीत करता, जो कोण आपल्याच्या नांवान आशिर्वाद दिता ताचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. ही निमणी उतरां ताची देवाची ही आमकां मेवता त्या पवित्र पुस्तकान. काय बरी उतरां ती. आमी ती उतरां वापरूंक जाय. आमी ती उतरां आमच्या जिबेचेर दवरून आमी दुसऱ्याक आशिर्वाद दिवंक जाय. तर हे 22वे ओळींत सर्वेस्पर मोइजसा कडेन उलयता आनी ताका म्हणटा, एरोना आनीक ताच्या पुता कडेन अशें उलय. तर बाप मोइजसा कडेन उलयता आनीक मोइजसाक हें सांगोंक लायता एरोनाक आनी ताच्या पुताक, इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर जण एकल्याचेर आशिर्वाद घालता आनीक तो सांबाळटा. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोळाचो पोरजोड तुजेर घालूं आनीक तुका प्रोत्सोहन जावं. सर्वेस्पराचो मुखामोळाचो पोरजोड जण एकल्याचेर देव हें मागता आनी खरेंच जेन्ना मागता तेन्ना बाप आपले मुखामोळाचो पोरजोड जो उजवाड तो जण एकल्याच्या मुखामोळाचेर देंवयता. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. आमी म्हणटा सर्वेस्पराचें मुखामोळ आमी पळयल्यार आमी मोडटलीं. वय, हें सारकें, कित्याक आमचो बाप जावन आसा पवित्र बाप.
तर आमी ताचे भाशेन जावंक जाय पवित्र, तेन्नाच आमी सर्वेस्पराचें बापाचें आमी मुखामोड पळयतलीं. तर हे वेळार हेंच ब्लेसींग हो आशिर्वाद तो दिता आसतना हे बाप म्हणटा, सर्वेस्पर आपले मुखामोड तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं, हो आशिर्वाद मागता. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता धुवाचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. जेन्ना जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांचेर जावं कोणाचेरूय आमी देवाच्या नांवान आमी आशिर्वाद दितले, ते वेळार देव तांचेर आशिर्वाद आपलो घालतलो. तर आमी ह्या उतराचेर आमी थोडोसो नियाळ करुया. आनी हांव तुमचे लागीं मागता म्हज्या भावा भयणांनो, हो लंगोती 6वो वेसवर 22वी 23वी 24 25 26 आनी 27 वोड तुमी वाचात. आनीक बापा लागीं हें मागात, जेन्ना तुमी कोणाकूय ब्लेसींग दितलीं, आशिर्वाद दितलीं, त्या वेळार हीं उतरां आमच्या तोंडांत घाल म्हणून. खरेंच म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, काय बरें हें पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता, जायती आमकां शिकवण मेवता. तर हांव मागतां आमच्या जे युट्यूबान म्हज्या पळयतात, हे देवाचें उतर आयकतात, तांकां सगल्यांक एक विनंती करतां, जें तुमी हें आयकलां उतर, तें तुमी दुसऱ्याक शॅर करात. जेन्ना तुमी हें उतर देवाचें परगट करतलीं, हो संदेश तुमी दुसऱ्याक दितलीं, तेन्ना दुसऱ्याचोय आत्मो साल्वार जातलो. बाप ताचे भितर एक बदलणी ताच्या जिवितान हाडटलो. तर हांव सगल्यांताय मागतां, हें देवाचें उतर तुमी परगट करात, शॅर करात तुमच्या फ्रेंड्सांक, तुमच्या इश्टांक, तुमच्या मित्रांक, जायत्या जाणांक तुमी शॅर करात. ही एक म्हजी ल्हानशी विनंती तुमकां. आनीक जी कोण हे वेळार म्हजो यूट्यूब पळयतात, तांकां सगल्यांक परत एक फावट हांव देवची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो व्हिडियो हांव सोंपयतां.